आमच्या सर्गीच्या तुम्ही केल्या सत्कारा पाठवून बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या सोम्यांचे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगळ भावांनो आनी भयणींनो आमच्या सालत्या जिवितांत थोड्या संगतींक आमी चड महत्व दिवंक आसा आनी थोड्या संगतींक तितलो महत्व दिजे म्हणून ना आनी केदळा हें उलटा जाता म्हळ्यार चड महत्व दिवची गरज नासलेल्या संगतींक आमी चड महत्व दिता आनी चड महत्वाच्यो संगती आमी त्यो लेखाक धरिना तेन्ना निजायके आमचें जिवीतच अस्त व्यस्त जाता आमच्या जिविताचो शेवट आमी जोडूंक चलवता आयच्या दिसाचें देवाचें उतर आमकां आमच्या जिवितांत खंयच्या संगतींक आमी चड महत्व दी जाय म्हणून आमकां परत शिकयता ह्या पोंशेताचो पात्रोन सांत आंतोन ताचें जिवीत आमी पळयल्यार ताणें खंयच्या संगतींक महत्व दिजें त्या संगतींक महत्व दिलो खंयच्या संगतींक चड महत्व दिवची गरज नासली त्या संगतींक ताणें महत्व दिवंक ना आनी हाका लागून म्हाका भावांनो आनी भयणींनो ताच्या जिविताचो शेवट तो जोडूंक शकला वर तो सांत जावन आजून ताचें मजत आमकां तो दिवंक शकता तर म्हाका भावांनो आनी भयणींनो ताचें मजत आयच्या दिसा आमी आमच्या गरजां खातीर आमच्या कश्टां खातीर आमचे पिडेतावन आमकां भलायकी मेळच्या खातीर आमकां विविध आमच्या गरजांनी ताणें पावच्या खातीर मागता आसतना ताची ससाय आमी मागया आमी गरजेच्यो संगती त्यो गरजेच्यो म्हणून लेखूंक आनी गरज नासलेल्यो संगती त्यो गरज नासलेल्यो अशें लेखून आमचें जिवीत आमी जियोंक आनी निजायकी जो शेवट आमी जोडूंक आसा तो शेवट जोडचे दिशेन आमी सांत आंतोनीच्या पावलांनी मेठांकान आमी फुडें वचोंक आमकां ताची ससाय दिवं दी आनी देव ताचो orto आधार ह्या बलिदानाचो फळ जावन आमकां फावो करूं दी म्हणून आमी मागया हे पवित्र रितीन मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण आमी ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच आवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं शांती
पापाच्या लिस्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची आपुलकी तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्वेस्परा ससनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कर्या बाबरताचो हुशार प्रसंगदार आनी घरचे आकांतांत आसलेल्यांचो तिरासरो करून दिलोय ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताचे मजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक सांत पावलून तेस्सलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो आमी तुमकां भेट दिल्ली ती निर्फळ जाली ना म्हूण तुमीच जाणात आमच्या येण्या पयलें आमकां फिलिपांत कश्ट आनी अवमर्याद सोसूंक मेळिल्ली हें तुमी जाणात तरी जायत्या आडखळींक मुखार रावून देवाची सुवार्ता तुमचे मदें परगट करूंक देवा थावनच आमकां धैर्य मेळिल्लें कारण आमची परगटणी सूख शिकोवणेंतान उपजल्ली न्हय वा वायट इराद्यान वा कपटीपणान प्रसार केल्ली तसली न्हय देवान आमकां व्हरून जातच आपली सुवार्ता आमचे अधीन करच्याक आमकां पातयणेचे मणयारी म्हूण लेखल्यात देखून आमी उलयता मनशाक मानवंक न्हय बगार आमची अंतस्करणां पारखितल्या देवाक आमी मानवंक सोदता खंयच्याय वेळार आमी तोंडा पुरतें उलयल्लें ना वा ग्रेस्त जावचे उपाय आमी सोदिल्ले ना म्हूण आमी तुमी जाणात देवस हाका साक्ष नीज जावन क्रिस्ताच्या धर्मदूतांक फावो जाल्ली मान मर्याद आमकां मेळ्ळा जाय म्हणून आमी रावयेते तरी मनशां थावन तुमचे थावन जावं हेरां थावन जावं आमी होगळीक सोदली ना पूण आपल्या भुरग्याक पानो दिवन पोशण करतले आवय बरी आमी बळे जावन तुमचे मदें आशिल्ल्या इतली मोगाची तुमी आमकां जालात की तुमच्या मोगा खातीर आमी तुमकां देवाची सुवार्ता मात्र न्हय आमचो जीव लेगून वांटून दिवंक आयते जाल्या देवाचें उतर हें
विस्तावनूस तूं पारकीताय हांव सलुवानी दूं ती तुका कळटा सगल्यो म्हज्यो करणयो तुजे मुखार उक्त्यो सर्वेस्पोरा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय तूं म्हाका बरो वळखता म्हजी जिबेर उतर पावचे आदीं तूं सर्वेस्पोरा ते मुळांत हांव जाणाय फाटल्यान मुखल्यान म्हूण म्हाका तूं भिडो घालना तुजो हात म्हजे वयलो काडिना असली जाणवाईक म्हजी गिन्यान पावना तितली उंच म्हज्यान ती आटावपूंक जायना सर्वेस्पोरा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय तूं म्हाका बरो वळखता सर्वेस्पोरा तुवें म्हजी तपासणी केल्याय तूं म्हाका बरो वळखता देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना परकेता तसलें सर्वेस पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबें आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजून म्हणलें हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो कपट्यानो वर्ता लावांचो शेपेचो आनी जिर्याचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात पूण नियम शास्त्रांतल्यो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत दयामया आनी विश्वास तुमी सोडल्यात ह्यो तुमी करूंकच जाय आसलेल्यो संगती पूण त्योय सोडच्यो न्हय वाट व्हरतल्या कुरड्यानो किमस तुमी घालतात पूण खरें सगळ्यांच गिळतात हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो कपट्यानो कोपां आनी ताटां तुमी भायल्यान नितळ करतात पूण भितरल्यान तीं भरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थान कुरड्या फारिजेवा कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर तवळ तें भायल्यांनी नितळ जायत देवाचें उतर हें वाकणे तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो इस्कॉलाक वेच्या भुरग्याक गरजेच्यो संगती खंयच्यो या ताचें गुमान खंयच्या संगतींतय चड वचूंक जाय ताचें शिकप न्ही गे
ताचें होमवर्क आनी ताणें सुखान नासतना इस्कॉलाक वेचें. ह्या संगतीन थंय ताचें गुमान चड वचोंक जाय. ह्यो संगती ताणें ताच्या जिवितांत गरजेच्यो म्हणून ताणें लेखूंक जाय. जर चिंत्या एक भुरगो ह्या संगतीन थंय चड गमन तो दिना, इस्कॉलाक वचोंक आळसाय करता, घरा येवन वाचूंक आळसाय करता, जें कितें होमवर्क ताका दिल्लें आसा तें करच्यांत कितेंच आसक्त दाखयना. तवळ त्या भुरग्याचें जिवीत कशें जाता, कशें जाता तें एका रितीन आमी म्हणयत कश्टांचें जाता. बरो फुडार बांदून हाडूंक ताका कश्ट मारतात. परवां एक बरें काम ताका मेळोवंक एक कश्ट जातात. एक बिझनेस घालीचें जाल्यार तुका शिकप इल्लें तरी गरज आसा, न्हय तर तुका बिझनेस करूंक कश्ट मारतात. चिंत्या एक कुटुंब, एका कुटुंबांत कितें चड गरजेचें, चड गरजेचें जावं पुरो गो बायलां मदें आसता तो मोग सरदोड, एकामेका भुगसूंचें, एकामेकाचें बरेंपण आशोवचें आनी एकामेकाचें जिवीत बरें जावचें बरें करचें, भुरग्यांचो फुडार बरो जावचें बरें करचें. हें सोडून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, जर गो बायलां ल्हान ल्हान संगतींक झगडटात जाल्यार घोव जावं पुरो पियोवण्यांक लब जाता जाल्यार, बायल जावं पुरो टीव्हीर येवची सिरियलांस सकाळीं जावन सांज वरेग पळोवन बसता जाल्यार, ह्या भुरग्यांक शिकपाक ह्या कुटुंबांत आसा जे जाल्ल्या त्या मागण्यांच्या त्या वातावरणांत सडीत गुमान तें दिनान जाल्यार अखेर कितें जाता, तें कुटुंब देस वाडटा. त्या कुटुंबांत शांती मोग माया मोग आसो तो आमकां पळोवंक मेळना. त्या देखून आमी जाणां आमच्या जिवितांत एक आमी करूंकूच आसा, तें कितें म्हळ्यार गरजेच्यो संगती गरजेच्यो म्हणून लेखून त्या गरजेच्या संगतीक तितलेंच गुमान आमी दिवंक आसा, तितलोच वेळ आमी दिवंक आसा आनी तितलेंच परिश्रम त्या गरजेच्या संगतीन थंय आमी घालूंक आसा. आनी कितें गरज नासलेल्यो संगती आसात तितल्यो इम्पॉर्टंट म्हणून नातुल्यो संगती आसात तांकां कितलें मोल दिवचें पळया, तितलेंच मोल दिवन त्या संगतीन थंय आमी चलोवंक आसा. हांवें दोळस प्रस्तावनांत म्हणलें केदाळा हें उलटा जाता, केदाळा तें उलटा जाता. आमकां चड गरज नासल्यो संगती चड गरजेच्यो जातात आनी चड गरजेच्यो संगती गरज नासलेल्यो तश्यो जातात. तो व्हड मोगाळ बाबान आनी बेनीनो, एकच आमचें जिवीत कश्टांचें जाता. आमच्या जिवितांतलो शेवट आमी जोडूंक चलवता आनी आमचें जिवीत आस्त व्यस्त जाता अशें आमी घेवयेत. हें जायत्या संदर्भांनी सत जाता. आयचे सुवार्थाचेर एक नदर आमी घालीत जाल्यार फरिसेव आनी शास्त्री हेंच कर्ण आसले. आमी पळयता फरिसेव आनी शास्त्री कितें करतात की म्हळ्यार जावं पुरो तांकां दांत एक वांटो दिवंक आसलो. तें आतां आमी करता, दांत एक वांटो तो देवाक आमी दिता. कित्याक म्हळ्यार आमी तें लेखता जें कितें आमच्या लागीं आसा तें देवान दिल्लें अशें आमी लेखून आमचें उपकारी मन आमी देवा तें आनिकूय हुंदोन आसा.
देवाचो आदार आनी आमकां गरज आसा अशें लेखून आमी दांत एक वांटो आमी दिता. आतां हांगासर जेजू खंयसरी दांत एक वांटो दिवचो चुकीचें म्हणून तो सांगना, चुकीचें म्हणून तो सांगना. तें दिनासतना रावोंक हांगासर आपोवणें दिल्लें जेजून आमी पळयना. बदलाक फरिसेव कितें करतले की म्हळ्यार दांत एक वांटो दिवच्यांत ते इतले सूक्ष्मायेचे आसले की इवन ल्हान संगतींचो सयत ते दांत एक वांटो देवाळाक फारीक करतले. जावं पुरो जिरें, जावं पुरो शेप, जावं पुरो ओर्तां लावन जें कितें तांच्या शेतांत जातलें ल्हान ल्हान संगतीचो सयत तांतून ते सुकत्त नातले. इल्लेशें थंयसर किरलां जाल्यार कितें जालां जाल्यार एका रुखार 5 पपयो जाल्यार या दांत एक वांटो न्ही 10 पपय जालो जाल्यार एक पपय जाल्यार ते व्हरून दितलेच. ती पपय ती ल्हानशी ती काल्याक म्हणून ते कितें दवरिनातले, तांकां तांच्याच खातीर दवरिनातले. तशें तितल्या सूक्ष्मायेन त्या दांत एक वांटो दिवची ते नियम ते पाळनासले. पूण जेजू कितें पळयता की म्हळ्यार थोड्यो गरजेच्यो संगती आसल्यो, चड गरजेच्यो संगती. त्यो गरज नातल्यो संगती म्हणून न्हय, खंयच्या दांत एक वांटो दिवचो गरज नातली संगत अशें सांगना, पूण ताच्याकी गरजेची एक संगत आसली. तें कितें म्हळ्यार न्याय नितीन जियोवचें, ताच्या उपरांत दया माया दाखोवची दुबळ्यांतय, जावं पुरो विश्वासान जियोवचें, विश्वासान जियोवचें, देवातें पातयेन दवरून जियोवचें, हें गरजेचें. पूण हे दिशेन ते कितें करतले, न्यायनीत करिनातले. आमी एके सुवातेर पळयता जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार तांकां उद्देशून म्हणटा तुमी विधवींचें घरां लुटतात म्हणटा न्ही गे, विधवींचें घरां लुटतात. कित्याक विधवीं थंय तांकां एक दोळो आसलो, कित्याक म्हळ्यार विधवेंक पाटी मुखार कोणी नातले, घोव नातलो. विधव म्हळ्यार तशें ह्या भुरगीं नातलीं जावं पर्यंत. तसल्यान थंय तांणी दिस्त दवरून कितें करतले, तांची आस्त तांचें बदीक परत ते भितर घालतले. पळया, ताच्या उपरांत दया माया दाखयनातले, दया माया दाखयनातले. दुबळ्यांत तें जावं पुरो, कश्टांतल्यान तें जावं पुरो, ह्या संगतीन थंय तितलें गुमान दिनातलें. विश्वास ते दवरिनातले, विश्वास ते दवरिनात. ते मात्र वर्ते म्हणून अशें ते लेखून आसले. पळय म्हाका भावान आनी बेनिनो, हांगासर जेजू तांकां स्पश्ट करता ह्यो अती गरजेच्यो संगती. एकल्या न्याय नितीन जियेजस आनी एकल्याक अन्याय करचो न्हय. जें कितें नितीचें आनी एकल्याक फावो आसा तें हांवें दिजें तें हांवें म्हजें काण घेवचें न्हय, म्हजे ताब्यान घेवचें न्हय, तें अनीत जाता. आनी एकल्याक कितें फावो तें हांवें दिजेच, जावं पुरो ताजो सांबाळ, जावं पुरो ताका दिवचो मान, जावं पुरो जें कितें ताचें तान हांवें घेतलें आसा ताचें ऋण आसा तें फारीक करचें, तें सगळें नितीचें, न्याय नितीचें. ताचे उपरांत दया माया दाखोवची. देव आमचें तें दया दाखयता. दया माया दाखोवच्याक तें निती की मिकवाता. नीत म्हळ्यार एकल्याक फावो आसलेलें हांवें दिवचें. दया माया म्हळ्यार ताका फावो ना तरी हांवें दिवचें, ती दया माया म्हणटात. तो म्हज्या रागार आसा, ताजो म्हजो संबंद बरो ना, तो म्हजो मोग घेवंक फावत न्हय, म्हजी ससाय तो घेवंक फावत न्हय, फावत न्हय. न्याय निती लेकार गेल्यार तो फावो न्हय. पूण तो कश्टांत आसा, ताका गरज आसा, हांवें ताचेर दया दाखोवची गरज आसा, हांवें ताचेर काकूळ दाखोवची गरज आसा. त्या देखून ती काकूळ ती दया न्याय नितीक मिकवाता. तो फावो ना तरी हांव दिता आसतना हांव दया दाखयलेल्या बरें जाता. अळे तें अति गरजेचें. देवी मोगळ भवन बिनीन आमचेर दया दाखयता. तो काकूळ दाखयल्यार मात्र आमी बाचाव जाता, न्हय जर आमी कोणी बाचाव जायना. कित्याक म्हळ्यार तितलें पाताक आमचें थंय आसा, आमचें थंय अपराध आसात, आमचें थंय अशेर मन आसा. आमी सारक्या रितीन आमचो आनी पेल्याचो मोग करूंक सलवाता. देवाच्या उपदेशाच्या विरोध आमी वेता. त्या देखून
देवान निती प्रकार आमचेर देव निती प्रकार जर आमचेर चलात तवळ आमकां कितें फावो सांगा कितें फावो जर देव आमचेर हर एकल्यांचेर निती प्रकार चलता तर आमकां कितें फावो सांगा कितें फावो आमकां शिक्षा फावो न्ही गे आमकां यमकांड फावो पळय आमकां यमकांड फावो पूण आमकां सर्ग फावो नातल्यारय देव कितें करता आमकां बक्षिता आमकां फावो नातलेल्यांक सर्ग दिता ही जावन आसा ताची दया ताची काकूळट जी न्यायनितीक मेकवाता त्या देखून देव काकूळटदार देव दयाळ ह्या रितीन तो दया दाखयता पळय म्हाका भावांनो आनी भयणींनो त्या पर्यंत सांगलेलें आसा एकल्याक कितलें देवें बाकी आसलें तर राय कितें करता देवें ताका सोडता अळे तूं वच फ्री करता आनी तो वेता आसतना आनी एकलो ताका आनी इल्लेशें देवें आसलो एकलो मेळटा तो कितें करता अळे आजूच म्हजें देवें फारी कर म्हणून तो ताका मारता आनी जैलान घालता दया दाखोवंक चुकता बापान दया दाखयलेलें बरी वो आनी एकलो साकोर निमाणो साकोर ज्या कोणा लागचें देवें ताका आसलें ताचे वयर दया दाखोवंक तो चुकता आनी त्या देखून धनी ताका जैलांत घालता त्या देखून आमकां थंयसर त्या पर्यंत सांगलेलें आसा देव कसो दयाळ देव कसो काकूळदार तशें आमी दया दाखोवंक जाय त्या देखून दया भोव गरजेचें आनी विश्वास तो गरजेचो पातेणी गरजेची भावार्थ गरजेचो देवा थंय सगळें अंश सगळें म्हाकांस मेळाचें अंश केंद्र अशें लेखूंक जायना आमी पळयता म्हाका भावन बीन फरिसेव आनी शास्त्री कितें करनासले की म्हळ्यार तेच केंद्र तशें तांकां ते लेखतले हर एकल्यानी तांकां सलाम मारीचे हर एकल्यानी तांणी बरें म्हणचे हर एकल्यानी तांचे थंय येजे असलें चिंता तांकां देवाचेर लोकांनी देवा लागीं वचचे या देवा तांचो भावार्थ आनी आमचो भावार्थ चड जाय हें नातलें त्या देखून हांगासर फरिसेव आनी शास्त्री कितें करनासले की म्हळ्यार ह्यो गरजेच्यो संगती तांणी कार्पेटाच्या पोंदाक घाल्ल्यो आनी ज्यो कितें तितल्यो व्हडल्यो गरजेच्यो न्हय पूण गरजेच्यो पूण तितलें व्हडलें महत्व दिवन वचों तें मात्र ताणें वयर घाल्लें उलटा पलटा घाल्लें केदाळा अशें उलटा पलटा आमी घालता तो व्हड मगळ भावन भयणीनो हांगासर जेजूस फस्ट करता तें कितें म्हळ्यार तो व्हड आमी कपट जाता तें जावन आसा कपटपण तें जावन आसा तांचें कपटपण हांगासर जेजू परत मगळ भावन आनी भयणीनो आमकां आनी एक अखेरीक तो म्हणटा पळया तो म्हणटा फरिसेवानो कपट्यानो कोपान तुमी बायलान नितळ करतात पूण भितरल्यान ती मेळ्ळी त्या देखून कितें गरजेचें म्हळ्यार कोप बायल्यान कशेंय आसूं दी बायल्यान इल्लें मेळ्ळें आसल्यार कांय जायना पूण भितरल्यान तें नितळ आसाचें कित्याक म्हळ्यार भायर आसलें आमच्या पोटाक वचना न्ही गे त्या कोपाच्या भितर आसलें आमच्या पोटाक वेता त्या देखून तशेंच आमच्या जिवितांत ती भायर चड आमी गुमान दिवचें भायल्यो संगती चड गरजेच्यो म्हणून लेखचें तडपडे आमच्या जिवितांत जाता न्ही गे भायल्यो संगती मस्त गरजेच्यो कन्नडांत एक गाद आसा तें कितें म्हळ्यार ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಒಳಗೆ गोळीसो कालंगे म्हणटात न्ही गे तशें आमचें जिवीत तडपडे तशें जाता बायलान पुरो श्रृंगार बरो आसता कितलें सोबीत आसता कितलें सोबीत आमचें घर आसता कितलें तें स्क्रीनां ताचें कितलें मॅचिंग ताच्या उपरांत कितलें सोफा सेट आमी करून दवरता शोकेस कशें आमी मांडून दवरता आनी कितें करता तें घर नातलें म्हणून हांव सांगना पूण तेंच प्रायोरिटी जायत जाल्यार आमच्या जिवितांतलो चड मोग मागणें बोगसाणें आनी वांटून घेवचें आनी पेल्याक कितें करचें पेल्याक वयर येवंक कोमो करचें तें सगळें मायाक जायत जाल्यार पळया प्रायोरिटी खंय आसा तें गरजेचें त्या देखून आयच्या दिसा हें देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना जेजू आमकां आपोवणें दिता टू प्रायोरिटायज कितें आमी क्रिस्तांवां जावन क्रिस्ताचो पटलावदारां जावन क्रिस्ताची शिकोवण आयकुनची मनशां जावन ह्या पुंतळाक येवचे सांत आंतोणचे भक्तिकां जावन कितें आमी उंचलें गरजेचें म्हणून लेखय जाय कितें तें ताच्या विशयांत आमकां नियाळ करूंक आनी तें गरजेचें म्हणून लेखूंक
आनी गज नातलेलें हांव गज नातलेलें तिरस्कार करूंक म्हण न्हय पूण ताका कितलो महत्व दिचें कितलो वेळ दिचें कितलें श्रम दे तितलें मात्र दिवन तें उलटा पलटा जायनातलें बरें आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी अशें आमचो शेवट आमच्या जिविताचो शेवट जावं पुरो संवसारांत आमकां शेवट दिल्लो आसा तो जोडूंक आनी अखेरीचो शेवट सर्गींचें राज म्हणलो तो शेवट जोडूंक आमी फुडें वसा जे म्हणून आयचें देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता तर मगाळ भावान आनी भयणीनो हें चिंताप आमच्या मतींत दवरून आमी ह्याच प्रमाणे करूंक फुडें सरया गरजेच्या संगतींतय आनी प्रत्येक जावन न्याय दया माया विश्वास मोग काकुळट ह्या संगतींचेर चड आनी चड आमचें गुमान दिवंक आनी हेर संगतींक जो कितें आमी गुमान दिवंक आसा तितलें मात दिवन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आनी तो शेवट जोडूंक आमी फुडें सरया हे दिशेन देव आमकां ताचो आदार ताची कृपा ताची दया दिवं दी म्हणून एका काळजान आनी एका मनान आमी मागया देव आमचो काकुळटीचो बाप आमचेर काकुळट दाखयता आनी आमचे कुमके घेता ह्याच विश्वासान आमची प्रार्थना आतां ताजे समोर दवरया सर्गींच्या बाप्पा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार अनिती अन्याय सोडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजाक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवाजनांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीन उलोवन तांची जिणी वगडायनाशे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवातेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक हांगासर जमल्ल्या तुज्या मोगाळ सांत अंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी ते सावां तांचे खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार उस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या तांची आशा अपेक्षा सफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक शारिरीक आनी मतीचे पिडेन कश्टोंच्या सर पिडेस्तांचे तुजो आशिर्वाद घाल सर शिडेंतली तांकां निवार म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 आनी तांकां फाटी दी पुढे जावच्या आसची सर बरी कामां शेवटांक फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमची ते सभा आमचे इरादे कोणा खातीर मागूंक आमी हांगासर आसा तांच्यो गरजो देवा समोर आमी दवरया सांत अंतोनी आमचे पसत विनंती करता म्हणल्यार विश्वास आमी आमचो करून घेवया सर्गींच्या बोमगाळ बापा आमच्या काळजा मनांत आसलेले अत्रेक आनी आमी हे दळस उसारलेली ती प्रार्थना दयन आयकून घे आनी आमकां तुजो हात दन आमच्या कश्टांतले आमच्या पिडेंतले आमच्या आकांतांतले आमकां वयर काड धैर्यान आमचें जिवीत आमी जियोंक तुजें बाबार्थ दन आमचें मेटा आमी काडूंक आनी तूं आमच्या गरजांक पावताय तुजो आदार आमी विचारलेलो तूं आमकां दिताय म्हणल्यार त्या बरवशान आमी सदांच राबोवंक तुजी कृपा तुजी मजत आमकां दी म्हण आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमेन. She I know, I'm gonna
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर पदवेदार आनी बवर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुज्या मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोन ससनाचे सोडवून जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शास्त्रज्ञांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. आंतून तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तळभारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुकांचे, सर्गी तुकांचे, सर्गी तुकांचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुकांचे, सर्गी तुकांचे, सर्गी तुकांचे. बापा, रस्तों पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बगसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जालो, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जालो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आणि लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगांत वाडय. पुन्हा जवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळपड्यांक फावो कर. आम्हा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. औंकवार मरिये देवाचे मेळ संगाती, भगवंत जुजे तिचो पती, भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें सुशिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां काळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सगळ्यांची शांती सदां काल तुमचे सगळ्यांसो तुमचे सगळ्यांसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळट. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकुळट. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तिनी जावन सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावत ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे समिया गाता तुझी महिमा. बोवडा अत्रेगा रक्ता तुझ्या येण्या. काळीस मुझे समिया गाता तुझी महिमा.
सुमिया जीवित नवे दिता रगत तुझे सुमिया तान सदा बागायता मास तुझे सुमिया जीवित नवे दिता बुक मोजी तांबय तान मोजी बागय जीवित नवे लाभ तरी सुमिया आत्मसताळो दीस दांकल तो म्हाका दैवीक आदार तुजो तरी सुमिया आत्मसताळो दीस दांकल तो म्हाका दैवीक आदार तुजो उत्तर तुझे सुमिया मोनावस वाडायता सांगात सुमिया दैरान म्हाका भरता उत्तर तुझे सुमिया मोनावस वाडायता उतरांती दासय मोनावस वाडय गोपांतच्या वागय तरी सुमिया आत्मसताळो प्रार्थुया. देव आमच्या सर्गेंच्या बापा जेजू आमचो जिवो सांदो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय तोच आमचो गुरू ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमच्या जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेनान दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार केरेकट्टे सांत अंतोनीच्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमकां सांत अंतोनीच्या सरभक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत. सुमार 350 तावन 400 वर्सांची चरित्र ह्या पुंतळाक आसा आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेग सांत अंतोनीचे विणवणेचो आदार ह्या पुंतळाक ताचो आदार मागोवंक येवच्या भक्तिकांक मेळोन आसा. ह्याच विश्वासान आज तुमी हांगासर आसात. सांत अंतोन खंडीत जावन तुमच्या पासत विनंती करतलो आनी जो आधार मागच्याक तुमी ताच्या लागीं विनंती केल्ली आसा तो आधार तुमकां देवातावन तो जोड दितलो. तुमच्या जिवितांत तुमी बरें वसलेलें तें तुमचें जावं म्हणून हांव मागतां आनी सांताची ससाय तुमच्या जिवितांत सदांच आसच्याक हांव मागता आसतना म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यान तुमच्या पासत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां बसयता. जुबल्यावाच्या वर्सा आमी आसा
जुबल्यावाच्या वर्सा ह्या पोंतळाची भेट करूंक हें पोंशेत तुमकां केदाळाय उक्तें आसा. ह्या पोंशेतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचें नोवेना सांत नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, उपरांत 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तेकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. ह्या पोंशेतांत भक्तेकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समलोचन आनी कुमसारां. ही सेवा हेर दिसांनी गरज आसलेल्यांनी सुरवेरस कळोवन येवच्याक विनंती आसा. ह्या पोंशेतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंतां, बिंतिन्यो, सांत आंतोनीचें ल्हान वडिमा, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात. मिसान दिवंक कोणायकी आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोवंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत. तांके प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पोंतळार जायती अभिवृद्धी जावंक आसा. हें आमकां हें पोंतळ पळयतनाच कळटा. हे दिशेन आमी हातीन धरलें पयलें येवजण आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें येवजण. जें कितें दुबळ्या धाकट्यान तें तुमी केलें तें म्हाकाच केलें म्हणून सोम्यान सांगलेलें आसा. आनी ह्या मुखांतर सोम्यांची सेवा करचो ह्या येवजणाचो उद्देश. हें येवजण बेगीन स्पंदा पावोवचें चिंताप आसा. आनीक जायतें काम हे दिशेन जावंक आसा. थोडे मेटिरियल्स आतां रेंव पुरो मेळना, त्या देखून इल्लेशें डिले जाते आसा. हे दिशेन ह्या वर्त्या काकुळतीच्या कामा दिशेन तुमकां कोणायकी दान दिवंक आसा जाल्यार तुमचें ल्हान दान, ल्हान या व्हड जावं, फूल या फुलाची पाकळी जावं, आमी मोगान तें घेता. हे दिशेन तुमचो सहकार आमी आदार मागता. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार भोवुरता. संगीत दिल्ल्या फेलिक्स डिसोजा, पियूस नगर पिरगजेचो तासो आनी किर्तन गावंक क्वायरांत कोमो करच्या रिना मेंडोन्साचो आनी गायन गावंक सांगात दिवच्या हर एकल्याचो फिलोमिना टिचर आसा तशेंच रोजीबाई आसा तांचो उपकार भोवुरता. तांकां देव बरें करूं. आमी सोमेस्त उबे रावया. नोवेनाचें गीत आमी आरंभ करया. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणे सांगाता भक्तीपणी आमी म्हणया. ह्या वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर, सूख, अनवरां, देंवसार आनी सर तरांची वसाची पिडा पयस सरता म्हणून उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानांच्यो सांकळी तुटोन पडटात. तोटे उठोन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पातणी तुजे दवर तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनी मागणे. हे केरेकट्टेच्या असऱ्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असऱ्या मारिफात तुजे मजत मागून
ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय, तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष, ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कालतेपणे मागता. आमच्या गरजांचो उगडास काडया. भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. चिंतलें काम बरें जावच्याक, एकल्याचो जागो विकून वचूंक, भलायके संबंदी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, इस्रायल दुबय असल्या गांवांक वेचाक विजा बेगीन येवंक मेळोवंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, बरें काम फावो जावंक, शिकोवंक जाणवाय आनी बरी मोत येवंक आनी शिकलें उगडासान दवरूंक, पांयांच्यो गांठये आनी हातांच्या बोटांची दूख गूण जावंक, रीण फारीक जावंक, बे आनी राग पयस वचोंक, काम परमनंट जावंक, मतींतली कंत आनी बेजाराय पयस वचोंक, घरांत शांती आनी समाधान आसूंक, कुटुंबांत ताच्या सर सान्यांक बरी भलायकी फावो जावंक, पायल्स आनी शुगर गूण जावंक, घर बऱ्या मोलाक विकून वचोंक आनी घरा वचोंक वाट मेळोवंक, बरी सरीक मेळोवंक, भुरग्याचे देणे मेळोवंक, विजा रिन्यूवल जावंक, पसंद जाल्लें चिडू मेळोवंक, कोंकणी गूण जावंक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, ड्रायव्हिंग लायसन्स बेगीन मेळोवंक, परगांवांत बऱ्या रितीन पावोवंक, आमाल पिवणें सोडूंक, तोंडार हांसची मुंबरां पयस वचोवंक, BSc नर्सींग करूंक बरी कॉलेज मेळोवंक, एलिजिबिलिटी टेस्ट पास जावंक, काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक, कुटुंबांतान मोग मेळोवंक, माथ्याचे केस चडचे रावोंक, युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक, उगडास नासतना खंयसरी दवरलेलें भांगार ते बेगीन सपाटी मेळोवंक, गॅस्ट्रीक समस्येंतल्यान सुटका मेळोवंक, गमटी दूख गूण जावंक, पोटाचे समस्ये पयस वचोवंक गूण जावंक, व्यापार बरो जावंक, बर्थ सर्टिफिकेटींत बापायचें नांव सारकें जावंक, सारकें करूंक, नाक दूख गूण जावंक, आंगा वयली दुविंकतां गूण जावंक, रोडाचें काम कितें सटकळ नासतना बऱ्या रितीन जावंक, आळसाय आनी हट पयस जावंक, मोबायल एडिक्शनांत सुटका मेळोवंक, परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक, स्ट्रोक गूण जावंक आनी बेगीनच ताणें उलोवंक सोलोवंक, सिस्ट आसलें तें क्लियर जावंक, सर पिडा गूण जावंक. जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगिल्लें आसा. प्रत्येक जावन एकली भयण आस्पत्र्यांत आसा, तिजी सर्जरी जाल्या, बेगीन तिणें रिकवरी जावचे खातीर मागया. आनी एकली भयण हांगासर नोवेनांक केदाळा येवन आसली, ती इल्ली भलायकी बरी नासतना चिकित्सा घेवन आसा. बेगीन भलायकी बरी जावनूच येता, संपूर्ण बरी जावचे खातीर मागया. एकलो बऱ्या आसलें काम कश्ट जाता म्हणून दुसऱ्या कामांक ट्राय करनासा, ताका बरें काम मेळचें पासत आमी मागया. विशेष इराद्यां खातीर जायत्या जाणांनी मागोवंक सांगिल्लें आसा, त्या पासत मागया. सांगता सांत आंतोनी मुखांत मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. एकली भयण पडिल्ली, पांय फ्रॅक्चर जाल्लो, दुबयांत सर्जरी जाल्ली. हांगासर गांवांक येता आसतना एका डॉक्टरान म्हणलें सर्जरी सारकी जावं ना आनी परत्यान सर्जरी करीचे म्हणून. तांणी विनंती करून मागोवन सेकंड ओपिनियन काडून घेवचे खातीर गेल्ली आनी तवळ दुसऱ्या दोतोरान सर्जरी समाज जाल्यार गरज ना, बेगीनच तूं बरें जाता म्हणून सांगलां आनी बेगीनच ताची रिकवरी जावन आसा. त्या पासत ती देवाक अर्गां दितात. सांगता एकल्याक बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळिल्ली आसा, ह्या पासत आयच्या दिसा हांगासर येवन ती अर्गां दितात. भलायकी मेळिल्ली आसा, काम फावो जाल्लें आसा आनी हेर जायते उपकार सांत आंतोनीचे मजतीन फावो जाल्ले आसात. ह्या पासत सांत आंतोनीक
संत अंतोनियोस उपकार बावडता आसतना हे उपकार आनी ताच्या विनवणेन फावो जावं दी म्हणून जी आमची मागणी ताच्या समोर दवरलेली आसा तीन तो स्विकार करून दी, देवा समोर दीस रात तीन दवरून दी आनी देवाचो आदार आमकां मागून दिवं दी म्हणून आशेवन मागून हे आमचे मागणे आमी मुखारसून व्हरया. ह्यो आमच्या सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयतळीतून दवर, तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळटा देव ती मागणी स्विकारसून दी. सर कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावं दी. आमेन. सांत अंतोनियो आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोहोचोवचे खातीर प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तुवें क्लोस विचित्रां आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत अंतोनियोची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणे आनी रेलिकेचो आशिर्वाद. सुम्यांचे नांवी आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सुम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी भक्तीचे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जिंकोन पिडेस्तां आसांत तांचो आमी उगडास काडया. आमकांय पिडा आसा जाल्यार आमी मागया. जायत्या पिडेस्तांनी मागोवंक सांगलेलें आसा आनी प्रत्येक जावन एका भयणीक लंग्स इन्फेक्शन जावन ब्रिदींग प्रॉब्लेम्स आसात आनी तिका एडमीट केल्लें आसा तेजे पासत आनी ज्या पिडेस्तांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांच्या हर एकल्या पासत आमी मागया. सर पदवेदार आनी सासान देवा तुजे गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर बांदपा सांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दोग तांचे तान पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत अंतोनियोचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्यांची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सहवासा सुसंतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुलीन ती तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुमे जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळलो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. सेल्फेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा तुज्या उदारपणान आनी भक्तींच्या बऱ्या मनान आयच्या दिसा आमी सेवपेचें हें जेवण तूं आशिर्वादीत कर. तें जेवण दान दिवकाधार दिल्ल्यांक सर कृपे देण्यानी बळ तांच्या गरजांक तूं पाव. आमकांय तुजे जतनेचो वर्तो आदार आमच्या दिसपडट्या जिवितांत लाभय आनी आमी त्या सर्गींच्या जेवणाक कुशीन आमची नदर घाल. आमचे जिवीत ह्या संवसारांत बरवशान पातयेनेन आमी जियो तूं आमकां फावो कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. निमाणें गीत आमी गावया. नवेण्याच्या बुकांत पान संख्या 29.
ದೇಶ ಅಂತೋನಿಯವರೇ ಜೈಕಾರವು ನಿಮಗೆ ಜೈಕಾರವು ಜೈಕಾರವು ನಿಮಗೆ ಜೈಕಾರವು अंकुर मरी आशीर्वाद देव आमकां पवित्र काळसा भुरग्यांच्या तुझे आशीर्वाद भगवान कृष्णाचे कृपे नरंक आमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.